डिसिल्टिंग काम खंय पावला तुमच्या वॉर्डांनी? डिसिल्टिंग आमच्या वॉर्ड नंबर 19 ऑलरेडी 7 दीस जाले चालू आसा काम. आणि पर्सनली हांव थंय विजीट करता आणि जे म्हाका माहीत आहा त्या प्रमाणे जे रेन वॉटर ट्रेन आसा ते डिसिल्टिंग करून घेवपाक म्हाजी कटकटी चालू आहा. अजुनूय तेच चालू आहा. आणि हे एक हांगा आमचे फुटपाथ घालपाचें चालू आहा PWDच्या वतीन. पण हांगा कितें जालां ते आमचे रेन वॉटर ट्रेन आहा आनी एक नाला आहा जो ह्या दोन्ही बिल्डिंगेच्या मजसूर येता आनी हांगा जॉयन जाता. पण ते खातीर एक प्रॉपर चेंबर बी दवरपाक जाय. ते कॉन्ट्रॅक्टराक वेळोवेळी सांगलेले आहा. पण आतां PWDचो इश्यू केला आनी म्हाका प्रॉमीस केल्लें तेंच्यांनी हांगा चेंबर घालता म्हणून. तेणी चेंबर घातल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो. उदक हांगा थंय वचपाचें पण ते घालूंक ना. ते इनडायरेक्टली हांगा पेवर्स घालून ते कॉन्ट्रॅक्टर फुडें वचोंक सोदता. पण कांय जायना म्हणून ते पर्सनली हांवें विजीट करून तेंच्यांनी कंप्लेन दिल्ली आहा. येतले ते सायडीला. माझे नाव सुदन बर्वे. गटर बांधला मेन म्हणजे गटर बांधता कित्याक उदक भितर वचपाक जाय म्हणून बांधता. त्याच्या वयर जर पेवर्स घातले आनी ते उदक भितर वयतले कशें? मेन रस्त्यावर जे उदक आसा ते वचपाक वाटूय ना हांगासर. आमच्या शॉपान सगळं भितर उदक वयतलें. आनी दुसरें म्हणजे घातले पेवर्स घातला लोक गाडी पार्किंग करतले. गाडी काडून गाडी वयर लायतले. पूण आतां तेंच्यांनी फुडें थंयसर नालो बांदला. फुडें थंयसर नालो बांदला आनी हांगर कांय ना. नालो बांधला फुडें पण तो जर गटर जर मेन बांधला तर फुडें तेंचे गटर बांधला. फुडें तेंनी काम काय करूच ना. कांयच केलें ना. फुडें ते नालो आसा तेंच्यांनी डायरेक्ट हे घालता आनी पेवर्स घालता. फुडें आतां तांकां तुमी रिक्वेस्ट केला बी कितें? रिक्वेस्ट तेंच्यांनी इंजिनियर तांकां खबर नासलें. हांगा थंय नाला आसा ते तेन्ना तो सांगल्या पळय तेंच्यांनी पळयलें इवन ती खातीर नाला आसा खबर ना आनी मुन्सिपालिटी खबर ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.